नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकात बीजेपीन म्हणले विश्वासमत सिद्ध करच्या पयलींच येडियुरप्पान मुख्यमंत्री पदाचो दिलो राजीनामो. 2.5 दिसांचे बीजेपी सरकार घो. मोगोच्या केंद्रीय समितीचो महत्वाचो थाराव. बीजेपी बरोबर युती करून चटके खाल्ल्यात. आनीक नाका विलिनीकरणय नाका. खंयच्याय पार्टीक तेंको दिवपाची सूट. कर्नाटकातल्या घडणुके उपरांत गोयच्या बीजेपीने लज धरची. काँग्रेस म्हणटा गोयच्या जनतेचो कौल काँग्रेसीक. मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा काँग्रेसीन विश्वासमत फुडल्या असेंब्लीत सिद्ध करचे. बीजेपी आणि काँग्रेस सत्ते खातीर भुकेल्यात. राज्यांत लायट ना ताजे कांयच पडिल्ले ना. आम आदमी पार्टीचो आरोप. वीज मंत्री म्हणटा वीज पुरवण जाग्यार हाडूंक चल्ल्यात प्रयत्न. आणि दॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबाच्या फुटबॉलरांक देशांतले सगळ्यात प्रोफेशनल प्लेयर्स करपाचे स्वप्न म्हणटा श्रीनिवास धेपो. नवहिंद पब्लिकेशन जिखले आंतरमिडिया फुटबॉल सर्त. फायनलीत तरुण भारताक एका गोलान हारयले. कर्नाटकात बीजेपी सरकार 2.5 दिसांतच पडले. विश्वासमत सिद्ध करच्या पयलींच येडियुरप्पान मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्लो. ब्रेस्तारा येडियुरप्पान मुख्यमंत्री पदाची सोपूत घेतल्या उपरांत काँग्रेस जेडीएसान राज्यपालाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टान बीजेपीक विश्वासमत सिद्ध करूंक 24 वरांचो प्राझ दिल्लो. पूण विश्वासमत सिद्ध करच्या पयलींच बीजेपीन मारते घेतले. येडियुरप्पा 2.5 दिसांचो मुख्यमंत्री थारलो. बीजेपी सरकार पडटकच राहुल गांधीन मिडिया मुखार प्रधानमंत्री मोदीचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. मुख्यमंत्री स्थानಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾರ್ದನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬೇರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಟಿತನೇ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಉಸಿರುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಸದನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. The philosophy of the RSS, right? The basic idea behind the RSS is that they should capture and control every single institution in this country. That is the basic idea, and that is what we are fighting. And everybody is feeling it. Women are feeling it. The press is feeling it. The Supreme Court is feeling it. The opposition is feeling it. Why? Even Mr. Narendra Modi's MPs and MLAs are feeling it. So it's a very clear thing. And that is what we are fighting. We will continue to fight. As I said earlier, we are going to work with the opposition to defeat the BJP. प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लेजिस्लेटर्स, एमएलएस को खरीदने की कोशिश की है. टेप रिकॉर्डिंग्स सबके सामने है. प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं।
मोगोच्या केंद्रीय समितीच्या एका वांगड्यान एक महत्वाचो थाराव घाला. बीजेपी बरोबर युती करून एकदा चटके खाल्यात, आता आनीक नाका म्हण मोगोचो थाराव. मोगो पक्षाक खंयच्याच पक्षाबरोबर विलीनीकरण करपाची गरज ना म्हण त्या थारावान नमूद केला. पार्टीक खंय कांयच अटी नासतना खंयच्याय राजकीय पक्षाक तेंको दिवपाक मेळपाक जाय. फुडल्या बसकेत ह्या थारावाचेर खोलायेन चर्चा जातली. मोगोच्या केंद्रीय समितीची शेनवारा खासा बसका जाली. मिटिंगेक मांडिल्लो थाराव प्रुडंटाच्या हाताक लागला. थारावान आसात त्यो ह्यो कांय गजाली. मोगोचो नवीन अध्यक्ष आनी वांगडी बरें काम करता. गेल्या फावट बीजेपीन मोगोचो घात केलो. मोगो खंयच्याच राजकीय पक्षान विलीन जावची ना. मोगोक आपल्याक जाय त्या पार्टीक तेंको दिवंक सूट आसची. केंद्रीय समितीच्या एका वांगड्यान घाला थाराव आनी फुडल्या बसकेन ह्या थारावाचेर जातली खोलायेन चर्चा. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा, प्रादेशीक पक्षाशिवाय सरकार स्थापन करप सोंपें ना. बीजेपीकूय खंय 2019 बाकीच्यांचो सपोर्ट लागतलो. खंयचोच पक्ष इन फ्युचर सेंट्रलाक 252 वयर वचना. नॉट इवन एकेरी खंयचोच पक्ष म्हणजे सगळे अलायन्स तर ना. काँग्रेसीचे आसूं बीजेपीचे आसूं हे दोन मोठे पक्ष. खंयचोच पक्ष सत्तेत येवचो ना. इंडिव्हिज्युअल सगळे म्हणजे आंध्रा केरळाच्यो सगळ्यो नॅशनल तुमकां कित्याक अशें दिसता? इज अ फॅक्ट. कारण भारतांतलें राजकारणूच वेगळें आसा. एका पार्टीक सत्तेत येवप ना. एक तर युपीए नाजाल्यार एनडीए. दाखोवन दिता जे प्रादेशीक जे पक्ष आसा ताका कितलो म्हत्व आयला. तेंचे शिवाय आज हिंदुस्थाना भितर कांयच चलूंक शकना. हे कर्नाटकान दाखयता. एमजी आमचे जे गव्हर्मेंट हांगा गोंयचे जाला ते प्रादेशीक पक्षाक तेको दिवनूच जाला. म्हणून जो प्रादेशीक पक्षाक जो आज वेल्यू आयला आनी फुडलें सुद्दां सेंट्रल जे गव्हर्मेंट जातलें ते प्रादेशीक पक्षाक तेको धरूनच जातलें हेजे भितर डावट ना. हे अख्खे भितरल्यान एक तरेची मेसेज अख्खे हिंदुस्थानाक गेली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन कवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.